In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Abba Father, I thank you. Lord Jesus, I thank you. Holy Spirit, I thank you. Thank you, Lord Jesus, for this beautiful day. Thank you, Lord Jesus, for this time. Lord Jesus, I thank you for your word which says, when two or three were gathered in your name, you are in our midst. So, Lord, I worship you, I praise you, I glorify you. Thank you for your presence. Thank you, Lord Jesus. The entire creation is witnessing your faithfulness. At your one command, Lord, still the sun, moon, the galaxy, the orbit are at its place. And we worship you, we glorify you, our most high God. Every time we take breath, Lord, it reveals your glory, it reveals your majesty, because you have breathed in our nostrils. Every breath we inhale, it reveals that you are inside of us, because it is written, where there is sun, there is life, where there is no Son of God, there is no life. So it reveals that you are inside of us, dwelling in us, with us, and for us. Holy Spirit, I thank you and I praise you. I welcome you. This is your time. Take complete authority of my vocal cord. Take complete authority of my mind, my eyes, my ears. Let it be your words. Thank you, Holy Spirit, for teaching us. Thank you, Holy Spirit, for giving us the understanding, giving us the revelation, light, and knowledge of your word. Lord, your word says in Psalms 1, verse 2 to 3, your word says, you have given us a promise, a command to delight on your word day and night, to meditate on your word day and night. You told us to chew your word day and night. And when we will do this, we are like the tree replanted in the Garden of Eden, replanted in Eden, and will be bearing fresh fruit every month, never dropping a single leaf, always in a blossom. Yes, my Lord, when we abide in your word, when we magnify your word in our life, your word makes home in us, and we are the tree which are replanted in the Eden, bearing fruit every day. Thank you, my Lord Jesus, for this revelation. I praise you. Lord, in your mighty name, I take the authority in the name of Jesus, and I bind, rebuke in the name of Jesus any unbelief. I bind and rebuke disturbance, distraction in the mighty name of Jesus to get out right now. Go and throw yourself into the sea and never to return again. Thank you, Lord Jesus. Day by day, you're making us sensitive and sensitive to your word, and harden to the unbelief, to the cares and worries of this world. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Amen. Praise our sister. Jesus. Praise Jesus, Sister Praise the Rena. Lord, sister. Praise the Praise. Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord, Sister Lisa. Thank you, Jesus. आयज न्हू आमी सेल्फ सेंटर्डनेसाचेर शिकया ओके आणि तुम्ही कोणूय सांगूक शकताय सी देर इज नथिंग रायट एंड रॉंग वी आर ऑल हियर टू लर्न आता सेल्फ सेंटर्ड म्हणजे कितें तुमच्याच उतरांनी सांगाय सेल्फ सेंटर्ड म्हणजे कितें सिस्टर कॉनी सेल्फ Thinking सेंटर्ड about our own self. येस सिस्टर रेजिना करेक्ट आणि कोणूय सांगता Me, myself, I. आय मी माय सेल्फ येस थँक यू जीजस सो सेल्फ सेंटर्डनेस म्हणजे हांव न्हू म्हाकाच सगल्याकीन पयलें दवरता म्हजेंच चिंतता कसलेंच सिट्युएशन जावं कितेंच जावं म्हाका हांवूच दिसता ओके I'm trying to relate everything to me, everything that is centered around me.
आणि हे सेल्फ सेंटर्ड न्हू इतले सटली एवरी डे आमच्या जिवितान जाता आनी आमकां खबर पासून आसना. आमकां दिसता इट इज गूड टू बी सेल्फ कॉन्शियस बट यू नो इट्स लायक तुका कोणा पासून तूं केन्ना इतले तुजे सेल्फ सेंटर्डान इतले फोकस आसता की तुजो फोकस देवा वयलो वयता आनी तूं एक बॅरियर घालता की यू नो की देव तुज्या जिवितान कसलें कार्य करपाक सोदता तो तुका शिकोवपाक सोदता तो तुजे यू नो तुका पुश करूंक सोदता तुका काडूंक सोदता त्या रेब्यांतले पूण तूं इतले सारके तुजेच भितर तूं लायक यू आर लॉस्ट इन युअर ओन सेल्फ आनी तूं एक ब्लॉक घालता फॉर गॉड टू वर्क इन युअर लायफ जायते पावटी आमी सैतानाक ब्लेम करता आय एम नॉट सेइंग दॅट Satan is not there, he is the culprit, but Soitanakin so no, आमी आमकांच stop करता to receive from God. जे देवान आमकां ऑलरेडी सगळें दिलां तें आमीच जायते पावटी स्टॉप करता कित्याक चडसो फोकस आमी आमचेरूच दवरता आमी सेल्फ कॉन्शियस जाता एवरी डे आमच्या जिवितान जायत्योश्योच घडी आसतल्यो जेन्ना आमी आमची सेल्फ कॉन्शियस जाता इवन आतां प्रेयर करपाक लाय आमी जायते पावटी यू नो सपोज कोण बिझी ना एक ऑपॉर्च्युनिटी आहा तुका पूण आमी सेल्फ कॉन्शियस जाता आमी म्हणटा कोण जातले प्रेयर करपाक 2-3 रॉंग उतरां येयल्या मागीर ती म्हाका जज करतली जायना थँक्यू लॉर्ड जीसस जायते पावटी पवित्र आत्मा आमकां एनकरेज करता यू नो तुज्या जिवितान ही टेस्टमनी जाला शेअर कर कित्याक शेअर केल्यार दुसऱ्यांकूय एनकरेजमेंट मेवता दुसरीं शिकताय पूण जायते पावटी आमी आमचेच चिंतता मुको सारकें सांगूंक जायना जाल्यार what they will think about me what if they laugh at me again आमी आमचेच चिंतता thank you lord jesus so self-centered म्हणजे न्हू thank you lord jesus is simply being consumed with yourself self-centeredness means simply being consumed with yourself it means thinking about how everything affects me how everything affects my feeling how everything affects my need, how everything affects my image, how everything affects my success, how everything affects my failure. So, self centered is simply being consumed with yourself. आणि आमी हे डेफिनेशनाचेरू आमचे लिमीट दवरचे न्हू डेफिनेशन कित्याक दिताय आमकां अंडरस्टँडींग जावपाक एक सोंपेपणीन समजोवणी मेळपाक पूण हे डेफिनेशनाचेर आमी लिमिटेड रावचे न्हू कित्याक पवित्र आमकां डिफरंट वे शिकयता रायट थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू Yes. होली स्पिरिट आनी सेल्फ सेंटर्ड न्हू लायक तेजे रूट खुंयच्यान स्टार्ट जाता ते आमी शिकया ओके Proverbs 23:7 आमकां सांगता For as he think in his heart so is he फर्स्ट लायन आमकां सांगता जसो तो तेज्या काळजान चिंतता तसोच तो जाता थँक्यू लॉर्ड जीसस आतां जायते पावटी यू नो इन फॅमिली ऑल्सो जेन्ना सगलें बरें आसता यू नो आमी बरे भाशेन उलयता एकमुखल्याशी पूण मातशें कितें इन्सिडंट जालो मातशें कितें यू नो लायक कोणें कितें म्हणलें आमी लायक इतलो राग येता इतलें उलयता आनी तो मनीस सोंपाकू पडटा कित्याक हें आख्खें आमी हूंय स्टोर करून दवरता काळजान रायट जेन्ना राग येता जेन्ना तुका हर्ट जाता जेन्ना तूं ऑफेन्सान वयता हुंयसून उतरां भायर सरताय इवन 10-15 वर्सां पयलीं इन्सिडंट जाल्लो तो हुंयसून भायर सरता तकलेंतल्यान वो काळजांतल्यान Abund- abundance of heart mouth speak. Yeah. abundance of heart What mouth we are blending. Yeah. थँक यू Thank लॉर्ड you. जीसस सो जें कितें तूं काळजान स्टोर करून दवरता तशींच तुजी चिंतना जाता इवन तो मनीस थोटाकता अरे इतलीं वर्सां हे मनीस हेजे अहें चिंत्ताले लायक इतलें वायट इतलें मिसअंडरस्टँडींग घेवन आहलें काळजान म्हणनाय आमी थँक यू लॉर्ड जीसस Yes, sister. सो जशें तुजें कार्ड इज न्हू तशें तुजें थिंकींग तशें तुजें थॉट्स
Proverbs 4:23 आमकां सांगता, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Abundance of heart, mouth speak. सो आमी आमचे काळजान देवाचे उतर स्टोर कोत्ता ओ सगलें जे आमकां भायर आमच्या जिवितान जे घडटा तें स्टोर कोत्ता. मदर मॅरीन आपल्याच्या काळजान कितें स्टोर केल्लें, जें कितें ती मिरिकल्स पळयताली देवाचें उतर तें स्टोर केल्लें. पूण आमी आमच्या काळजान कितें स्टोर कोत्ता काय? थँक्यू जीजस. आमची सदांच चिंतना आमचेच सेंटर आसताय, आमचीच आमचेच चिंतप, आमकांच पयले धरप, आय मी माय सेल्फ. कित्याक जशें तुजें काळीज तशें तुजी चिंतना, जें कितें तूं काळजान स्टोर कोत्ता, इट वील रिफ्लेक्ट आउटसायड ऑल्सो. थँक्यू लॉर्ड जीजस. जरी तर तूं तुजेंच चिंतता, तुजेच निड्साचें, तुजेच इमेजीचें, तुजेच सक्सेसाचें, कॉन्स्टंटली तूं तुजेंच चिंतता, तेंच तूं तेंच तुका फील जातलें आनी तेंच तुजी रियलिटी जातली. Thank you, Lord Jesus. Proverbs 4:23 आमकां सांगता, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Thank you, Lord Jesus. आनी हेजेर न्हू एक एग्जाम्पल दिता, कित्याक भोव गरजेचें आमी आमच्या काळजान कितें स्टोर कोत्ता, देवाची स्वता स्टोर कोत्ता ओ लोकांची गार्बेज स्टोर कोत्ता ओ आमी आमकांच सगल्याकीन वयर दवरता. कित्याक सेल्फ सेंटर्डनेस न्हू, इट लीड्स टू प्रायड and God resist pride. Thank you, Lord Jesus. So हे मातशें एक व्हडलें हा, तुमी रीड कराय, ओके? हांवें फूल शेअर केलें ना, हाफू शेअर केला. ओके, वाचता. 1 Kings 21 verse 1 to, thank you, Holy Spirit, 16. Thank you, Jesus. Near King Ahab's palace in Jezreel, there was a vineyard owned by a man named Naboth. One day Ahab said to Naboth, "Let me have your vineyard. It is close to my palace, sorry, and I want to use the land for a vegetable garden. I will give you better vineyard for it, or if you prefer, I will pay you a fair price. I inherit this vineyard from my ancestors," Naboth replied. "The Lord forbid that I should let you have it." Ahab went home depressed and angry over what Naboth had said to him. He lay down on his bed, facing the wall, and would not eat. His wife Jezebel went to him and asked, "Why are you so depressed? Why won't you eat?" He answered, "Because of what Naboth said to me, I offered to buy his vineyard, or if he preferred to give him another one for it. But he told that I could not have it." "Well, you are the king, aren't you?" Jezebel replied. "Get out of the bed, cheer up and eat. I will give you Naboth's vineyard." Then she wrote some letters, signed Ahab's name to them, sealed them with his seal, and sent them to the officials and leading citizens of Jezreel. The letter said, "Proclaim a day of fasting, call the people together, and give Naboth the place of honor. Get a couple of scoundrels to accuse him to his face of cursing God and king, then take him out of the city and stone him to death." The officials, leading citizens of Jezreel, did what Jezebel had commanded. They proclaimed a day of fasting, called the people together, and gave Naboth the place of honor. The two scoundrels publicly accused him for cursing God and cursing the king, and so he was taken outside the city and stoned to death. The message was sent to Jezebel: "Naboth has been put to death."
As soon as Jezebel received the message, she said to Ahab, Naboth is dead. Now go and take possession of the vineyard which he refused to sell to you. At once Ahab went to vineyard to take the possession of it. Thank you, Lord Jesus. आता हे व्हडले इन शॉर्ट सांगता ओके. अहाब एक राजा आहलोलो आनी ताचे पॅलेसी सायडीन न्हू एक व्हडलो दाखवाचो मळो आहलोलो विनयार्ड आहले ओके. आनी किंग अहाबाक थिंगा आपल्याचे वेजिटेशन रोवपाक जाय आहले. सो किंग अहाब कितें करता नाबोदाक विचारता म्हाका म्हणटा हो जागो लायक जाला आनी म्हाका म्हणटा हो तुजो जागो जाय कित्याक म्हाका हिंगा वेजिटेशन रोवपाक जाय. तो म्हणटा किंग अहाब म्हणटा हांव तुका पयशे दिता नाजाल्यार तुका आनी कितें दुसरो जागो दिता. आनी तेन्ना नाबोद कितें म्हणटा ना म्हणटा ही म्हणटा म्हजी पुर्वजांची प्रॉपर्टी म्हजे एन्सेस्टरांची प्रॉपर्टी आनी तो तेका दिना. ओके तो म्हणटा द लॉर्ड फॉरबीड दॅट आय शूड लेट यू हॅव इट. आनी जेन्ना किंग अहाब ही नाबोदाची उतरां आयकता किंग अहाब कितें एक्शन दिता कितें तेजें एक्शन आसता अहाब वयता घारा डिप्रेस जायन वयता घारा रागान वयता आनी कितें करता बेडाक फेस करून न्हिदता रायट आनी कितें करता जेयना. ही एक्शन आमकां आमच्या जिवितान फॅमिलियर आहाय काय केन्ना आमकांय Yes, Nikita. केन्ना आमकांय कोणें कितें म्हणलें आमी विथआउट जेन आसतना रावताय काय तोंड फुलयन रावताय काय कोणाच्या जिवितान जायना म्हजें जाता. Yes, थँक यू yes, जीसस. सेम एक्शन न्हू सिस्टर येना पळय डिप्रेस yes, loved एंग्री one. या Yeah, लव वन्स depressed. डिप्रेस एंग्री Yeah, आनी फाट करून न्हिदला लेईंग डावन ऑन हीज बेड फेसिंग द वॉल आनी जेयना. yeah. आतां ही Hmm. तेजी एक्शन्स आहा ओके बिकॉज कित्याक जेयना कित्याक इतलो रागान बोल्ला कित्याकूय त्या नाबोदान एक व्हडल्या राजाक ना म्हणलें सारकें. फर्स्ट Hmm. थिंग हांव Yeah. एक व्हडलो राजा आनी म्हज्या उतराक ते नाबोदान ना म्हणलेंच कशें हांव जेवचो ना हांव कांय करचो ना हो बिहेवियर न्हू इट्स व्हेरी फॅमिलियर टू मी. थँक यू जीजस आय डोंट नो अबाउट Yes. यू ऑल बट इट इज फॅमिलियर टू मी. Yes. Yes. हांव जेयचें ना Thank तोंड you. फुलयन रावप म्हाका ना कित्याक म्हाका म्हणलेंच कित्याक म्हाका केलेंच कित्याक हाऊ ही कॅन Hmm. ट्रीट हाऊ शी कॅन ट्रीट And this all thing happened in a house only, हाऊज ओली not outside. नॉट Hmm. आउटसायड आउटसायड कितें म्हणल्यार Hmm. तितले इफेक्ट जायना घरांतल्या मनशान म्हणल्यार इफेक्ट जाता. थँक यू जीजस. Hmm. आनी मागीर ती Thank you, Jesus. स्टोर करून दवरता आमी काळजान. आतां Hmm. थँक यू जीजस किंग अहाबान लायक तो एक राजा आनी तेणें पोरचेची सेवा करूंक जाय सारकें. तो एक राजा तेणें आपल्याचें पोजिशन ऑथॉरिटी उजार करपाक जाता ही दुसऱ्यांक सोंतावपाक ना तेणें राजा जायन तेणें चिंतूंक जाता ओके हो प्लेस थिना हांव दुसरो प्लॅन करता आनी हुंय म्हजे दुसरे राजवटेन आनी हुंय बरो जागो आहल्यार हांव थिंगा वेजिटेशन करतलो. डिझायर आहल्यार हुंय करूंक जाता रायट दुसऱ्याचें काडून न्हू. थँक यू लॉर्ड जीजस. पूण हिंगा हो राजा किंग अहाब इतलो डिप्रेस जालो तो डिप्रेस जायन घरा येयलो आनी म्हणोंक लागलो जेन्ना तेजी बायल येयली जेजबेल तेकोडे विचारता वर्स 5 जेजबेल तेकोडे विचारता ओके ते म्हणटा कित्याक तूं इतलो डिप्रेस आहा कित्याक तूं जेयना आनी किंग आन्सर कोत्ता नाबोथ सेड टू मी आय ऑफर्ड टू बाय हीज vineyard or if he preferred to give him another one for it. But he told to me I could not have it. Thank you, Lord Jesus. So हिंगा न्हू किंग अहाब आपल्याचेच चित्तालो आनी तेणें जेन्ना आपल्याचेच चिंतलें what man thinks in his heart, so is his thoughts. His thoughts was all self-seeking, all his own desire आनी कॉन्सिक्वेन्स आमी आयकला जोण एकल्यान नाबोदाक कितें केलें जेजबेलान कितें म्हणलें जेजबेलान म्हणलें हांव तुका लँड दितलें तेणें म्हणलें तूं एक राजा तुज्यान जाता जाल्यार दुसरी हुंय जागो पोवपाक जाता आनी हुंय वेजिटेशन कोरया आमी म्हणलें जेजबेलान म्हणलें हांव तुका जागो दितोलें आय वील गिव यू द लँड ते म्हणटा चर अप गेट ऑफ फ्रॉम द बेड
चर अप एंड ईट, हांव जागो दितोलें म्हणटा. आनी ते कितें करता, फॉल्स विटनस रेडी करता, रायट. ते राजाची लेटर आनी सील ते मारता. See, because of King's Ahab selfish desire, self-seeking desire, तेणे आपल्याचें चिंतलें किंग अहाबान, आनी तेच्या ह्या चिंतनाक लागून consequences कितें जाले. Naboth was killed unjustly. He was killed. एक innocent life गेली. जेझबेलान मिसयूज केलें आनी एक लेटर बरयली ऑन द नेम ऑफ किंग अहाब कांय ती लेटर बरयना, तो कांय ते सील करना, पूण जेझबेल करता. आनी सोबे माजार सगळ्या हुजीर तेजेर ते दोन स्काउंडल तेजेर फॉल्स एलिगेशन घालताय की तेणे देवाचें नांव लोचेक घातलां, देवाचें नांव तेणे पिड्यार केलां आनी राजाचें नांव पिड्यार केलां म्हणून. And they stoned him to death. Thank you, Lord Jesus. So जायते पावटी आमी आमकांच विचारपाक जाय, आमचे थॉट्स what will be the consequence. आमी आमकांच फुडें दवरतां काय, आमी आमचेंच चिंतता काय. आतां जें कितें जेझबेलान केलां तें सारकें ना न्हू. किंग्साच्या एक्शनाक लागून एक इनोसंट लायफ गेली. So जितले पावटी आमी म्हणटाय that I'm going in depression, this is a sign that you're focusing only and only on yourself and not on God. जेन्ना तूं म्हणटा I'm going in offense, I am hurt, it means you're focusing only and only on yourself. I, me, myself. You're not focusing on God. आमी कशी बिहेव करता काय जेन्ना आमकां जाय ते भाशेन वस्तू जायनाय. जायते पावटी आमी आमकांच कन्ज्यूम जालेली आसताय, आमी आमकांच वयर दवरता. थँक यू लॉर्ड जीजस. आनीकूय न्हू एक्झाम्पल पवित्र आत्मा शेअर करता, हांवें हिंगा घायलना स्क्रिप्चर पूण तुमी रीड कराय, ओके. 1 Samuel chapter 13. हिंगा न्हू एक्चुअली देवाची खुशी आसना की इस्रायलाक एक राजा दिवपाक, पूण इस्रायल पोरजा इतली फोर्स करता, इतली देवाशी मागता आमकां राजा जायो की जायो, जायो की जायो. सो देव कितें करता, प्रॉफेट सॅम्युएलाक सांगता वच आनी म्हणटा अनॉयट कर, आनी प्रॉफेट सॅम्युएल वयता आनी सावलाक अनॉयट करता. आनी जेन्ना सावलाक अनॉयट केल्लो न्हू तो बरो हंबल आसता, ओके. पूण जशें जशें लायक तेजो पावर सोडटा, एवरी टायम तो वॉराक वयतालो न्हू, सॅम्युएल सॅक्रिफायस दितालो आनी देव न्हू जोयत दितालो. जितलो तो वॉराक वयतालो तितलो देव तेका जोयत दितालो. फिलिस्तायन येवं कोणूय येवं देव तेका जोयत दितालो. पूण एक दीस कितें जालें, सॅम्युएलान सांगलें तेका सावलाक राव, हांव येतलो आनी जेन्ना हांव सॅक्रिफायस दितलो तेन्ना तूं वॉर डिक्लेअर कर अगेन्स्ट फिलिस्तायन. आनी आतां न्हू 7 days सावल रावता, 7 दीस तो रावता सॅम्युएलाक, आनी सॅम्युएल येयना. सॅम्युएल येयना म्हणून न्हू तो आपल्याचेच चिंतता, आतां हांव राजा, इफ सपोज सॅम्युएल येयना जाल्यार लोक कितें म्हणटले, लोक म्हाका कितें म्हणटले, म्हजी इमेज कितें जातली, म्हजें सक्सेस कितें जातलें, हांव राजा. पूण तेणें न्हू एक सेकंड पासून चिंतूंक ना की इतले सिन्स फ्रॉम बिगिनींग ऑफ हीज तो जे मेरेन राजा जाल्लो ते मेरेन टील डेट तेका सदांच जोयत दितालो देव. जेन्ना प्रॉफेट सॅम्युएल सॅक्रिफायस ऑफर करतालो देव जोयत दितालो, देव झगडटालो ऑन हीज बिहाफ. पूण आतां किंग सावल न्हू देवाचें चिंतना, देवायलो फोकस काडलो, तो विसरोलो देवान कितें केलां तें इतले तेज्या जिवितान. तेजो फोकस खंय येयलो, आपल्याचेर. म्हाका लोक कितें म्हणटले, तो सेल्फ सेंटर्ड जालो थिंगा. म्हाका लोक कितें म्हणटले, हांव राजा, म्हजी पोरचेची हांवें पळोवपाक जाय. तो आपल्याचे इमेज चोवपाक चिंतलो, आपल्याचे सक्सेस चिंतले तेणें, आनी तेणें न्हू सॅक्रिफायस आपुणें दिलो. आनी जेन्ना प्रॉफेट सॅम्युएल पावलो, प्रॉफेट सॅम्युएलान विचारलें कितें केलें तुवें,
कित्याक न्हू as per the Levites law sacrifice होकोत देवाचे प्रॉफिटान दिवपाक जाता priest. Okay, priest, those who are priest, and Saul was not a priest. पूण सावलान न्हू आपल्याचे सेल्फ सेंटरनान आपल्याचेच इमेजीचे चितून लोक म्हाका कितें म्हणटले सगल्याचे आपल्याचे सोर भोवती लोक म्हाका आसतले आपल्याचे चितून आपल्याचे इमेजीचे चितून तेणे तो सॅक्रिफायस दिलो. And that was the downfall. Same King Ahab. After this incident, it was his downfall. तुम्ही वाचा chapter 1 Kings and 1 Samuel chapter 13. बायबलान न्हू जायतेचेच एक्झाम्पल हाय. पूण ते एक्झाम्पल आमी आमकांय तो एक बायबल एक मिरर असो आमी आमचे जिवितान चोवपाक जाय. जेन्ना म्हाकाय कोण कितें म्हणटा एवरी डे हांव ते हर्ट फिलिंग्स कित्याक घेता. इवन ते हर्ट फिलिंग्स घेयले जाल्यार हांव तेजेर पॉन्डर कोत्ता हांव ते म्हज्या काळजान बाळगून दवरता जाल्यार इन अ वे हांव म्हाकाच लायक आय एम सेल्फ कन्ज्युम्ड. आय एम थिंकिंग ओन्ली अबाउट मी माय सेल्फ. थँक यू लॉर्ड जीजस. Thank you, Holy Spirit. And same thing, Soitan. Isaiah chapter 14, verse 12 to 15. सोयतानूय आपल्याच्या काळजान म्हणटा पळय how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nation. For you said in your heart, हुंय म्हणले तेणे आपल्याच्या काळजान, right? For you said in your heart, जे तुजे काळजान आसता तेच तुजे थॉट्स जाता आणि तेच तुजे एक्शन जाता. I will ascend to heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the most high. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depth of the pit. सो हिंगा लुसिफर आपल्याकूच वयर काडटालो आपल्याकूच एक्झॉल्ट कोत्तालो आय मी माय सेल्फ. आतां आमी दिसाक पळोवपाक जाय कितलेशेच घोडी आसता आमी आमकांच मुखार दवरता. इवन तूं जेवण वाडपाक वयता जेवण घेता सगल्याकीन व्हडलो पीस म्हाका सगल्याकीन बरें आहा तें म्हाका. इवन तूं हुंय लायनीक रावला आनी इतले वगत रावला आनी मुखार कोणूय येयलो गे आमचें तोंड ओगुता आमी उलयता लोकडी उलयता रायट. इवन ते घोडेक म्हणोंक जाता आसून इतले वगत रावला. सो तूं तुजो फोकस काडून तूं देवाचेर घालता फोकस. तूं तुकाच एक्झॉल्ट कोन्ना. तूं तुका सेल्फ सेंटर्ड आसना. तूं तुका सेल्फ प्रेजिंग सेल्फ सिकींग करूंक सोदना. आनी आमी एक कशें शिकतली आमी सदांच डिक्लेअर कोत्ता न्हू म्हाका जेजूचें मोन आसा सारकें. आमी म्हणटा न्हू आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट. आनी फिलिपियन्स 2 न्हू आमकां सांगता लेट दीस मायंड बी इन यू विच वॉज इन क्रायस्ट जीजस. आतां जेजू हे संवसारान येयलो तेन्ना तो सेल्फीश जालो. तेका खबर आहलोलो की तो देवाचो पूत म्हणून सारकें. थँक यू लॉर्ड जीजस. Yes. सिस्टर एना वन क्वेश्चन. आतां हे इस्रायल पर्सा वो फॅरसीस जेजू कित्याक मारूंक सोदताले. Because of his self-centered only, because he was performing the miracles, No, signs, wonders. no, like that black magicians also was doing. Thank you, Jesus. Yeah, but because starting from him, because the son, his king is calm, no? Mhm. Change his self. I don't know exactly. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. They were after him because he publicly said, I am the Son of God. Praise I God. am the Thank you, Son thank of you. God. So Jesus knew who he is. He even heard the sound. He knew that he is the Son of God. But तो ते गौरवान रावलो तो सेल्फ सेंटर्ड जालो सेल्फ सिकींग केलें तेणे ना न्हू. No. He humbled, right? तेच आमकां हिंगा सांगता Yes. let this mind be in you which was also in Christ Jesus.
who being in the Yes. form of God did not consider it robbery or to be equal with God, but made himself no reputation. त्याने आपल्याचे रेप्युटेशन चितले कन्सिडर तरी केले ना. No. किंग Not अहाबान important. आपल्याचे रेप्युटेशन कन्सिडर केले. नाबोथ सेड नो, आय विल नॉट ईट. Yes. किंग सावलान रेप्युटेशन कन्सिडर केले. पोरजा कितें म्हणटली ओ सॅम्युअल अजून येवंक Mhm. ना. आमी आमचे Yes. रेप्युटेशन कन्सिडर कोत्ताय. म्हाका इतल्या लोकांचेर लॉस जाल्याकू. Yes. So many times. So many times, including me. This is for me. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. So, Jesu Dev, 100% God, 100% man. जाऊनही बीन त्याने आपल्याचे reputation consider करूक ना, but made himself no reputation. And Israel, this Pharisee people of law, they knew that तो कितें उलयत तितले fulfillment जात म्हणून तांकां खबर आहली. आनी तो म्हणटालो सोबे माजार I am the son of God. So तेका लागून it was a blasphemy for them saying that he is the son of God. Thank you, Lord Jesus. फुडें आमकां सांगता taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man and being found in appearance as man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. And पवित्र आत्मानो शिकयतालो इवन आमकां 1 Peter 2:24 घेवचन पयलीं मुखार मेवता तेमी तेका इन्सल्ट केलो ताचे तिपी मारली ताचे हाड ओडले तेका आख्खो नेकड केलो तरी पुणून तो आपल्याचे चितले तेणे एक सेकंड तरी तेणे आपल्याचे चितले वो तेणे मुजे आनी तुमचे साल्वेशनाचे चितले तेणे आमचे साल्वेशनाचे Salvation. येस आमचे साल्वेशनाचे चितले राईट even creator being the alpha the omega completely naked आपल्याची त्याने मुळाक पासून ना बापा तू म्हजी शेम कवर कर सोबे माजार म्हाका नेकड केला ही शेम तोरी कवर कर पूण ते वखताक दिरू तेणे तोंड ओपन केले बापा they don't know what they are doing forgive them आणि पवित्र आत्मा आमकां सांगता let this mind be in you which was also in Christ let the same attitude be in you which was in Christ which also in Christ sorry सो हे म्हाकाय आनी आमकां जोण एकल्याक एवरी डे आमी नियाळ करपाक जाय आमी सेल्फ कॉन्शियस जाता गाय आमी आमकांच वयर एक्सॉल्ट करता गाय एवरीथींग आमचे सरावंडींग आमकांच आमी हें करता गाय कित्याक जें आमचें काळीज तशेंच आमचें चिंतनान तशीच आमची एक्शन किंग आहाबानूय तेंच केलें हांव जेवचो ना हांव डिप्रेस जाला हांव उलोवचो ना आनी नाबोद वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ हीज एक्शन बिकॉज ऑफ हीज बिहेवियर थँक यू लॉर्ड जीजस आनी गलेशियन 2:20 आमी जायते पावटी म्हणटा I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who live in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in a Son of God who loved me and gave himself for me. आमी जायते पावटी ही स्क्रिप्चर घेता की हांव जेजू बारबार क्रुसिफाय जाला आतां हांव न्हू पूण जेजू म्हजे भितर जियेता आमी होरेंच ही स्क्रिप्चर म्हणटाऊच ओ आमी होरे ही स्क्रिप्चरान जियेता गाय इफ सपोज आमी जोण एकली म्हणटा that I am dead to myself I have been crucified with Christ it is no longer I who live जाल्यार तुका घरांतल्यान वो भायल्यान वो कोणे ऑफेन्स दिले हर्ट केले कितें म्हणले ते आमी कित्याक एक्सेप्ट करता यू आर डेड टू yourself आतां ब्रदर जॉन्सन जायते पावटी हो एक्झाम्पल दितालो डेड डॉग आतां एक सुणें मेल्लें हा सिस्टर कॉनी आतां तूं तेका फॉटायता तूं तेका गाळयो मारता तूं तेका कर्स करता तूं तेका दुखोयता ते मेल्ले सुण्याक कितें फील जातलें ते उठोन तुका घास मारतले वो ते भोगतले सिस्टर कॉनी ना Na, सिस्टर Nikita. ना न्हू इवन तूं तेका म्हणटा तूं म्हाका नाका हांव तूं स्मोक करना यू आर गूड फॉर नथींग आनी ते सुणे तुजे दारांतले चल
ते मेले न्हू, it's dead, right? And dead people, they Yes. don't feel hurt. न्हू पळयत रावत म्हाका शिकयतालो, dead people don't feel hurt. Dead people don't feel rejected. Even to 40 मार त्या सोन्याक 40 मार, dead people don't feel that lie. They just don't care. So जेन्ना आमी स्क्रिप्चर म्हणटा आय हॅव बीन क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट, सो तूं खरें क्रुसिफाय जालो वो तो मोडपाक जाय म्हणून म्हणटा. तूं जेन्ना म्हणटा आय हॅव बीन क्रुसिफायड टू क्रायस्ट, सो यू आर क्रुसिफायड टू योर इमोशन्स, यू आर क्रुसिफायड टू योर सेल्फ सेंटर्डनेस. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. If Christ तुझे भितर जियेता, म्हजे भितर जियेता, आमचे जोण एकल्याचे भितर जियेता, जाल्यार I will have the same mind which was also in Christ. जेजूकूय नाकारलो, जेजूकूय इन्सल्ट केलो, जेजूकूय ताचे शिसांनी सोडून गायले, जेजून इतली पेकोवणी इतलें बरेपण केल्लें, तेच मनशांनी ताका क्रुसिफाय केलो. बार्नबासाक मारलो. इवन पायलटान तो एक जेंटायल एक ओळखी जावन देखून तेणें म्हणलें म्हाका ह्या मनशाचे कांय गुन्यांव दिसना, तेका सोडया. पूण ताचे खूद ताच्या काशांनी लोकांनी म्हणलें क्रुसिफाय. पूण तेन्ना मायंड ऑफ क्रायस्ट कितें करी, तेणें म्हणलें कर्स देम. एकूच उतर पुरो आहलें, one word from Jesus. And the Holy Spirit could have brought the manifestation, one word. इवन जेन्ना लोक तेका ताचे ताका आपणाय नाहले, ताचे शिसांनी म्हणलें न्हू विल स्टॉर्म हेवनांतल्यान आमी हें हाडया, स्टॉर्म हाडया. बट ही रिब्यूक, रायट? Yes. Thank you, Lord Yes. Jesus. So आमी जितले पावटी आतां ही स्क्रिप्चर म्हणटा आय हॅव बीन क्रुसिफायड, आमची ओल्ड आयडेंटिटी आमी म्हणटा वी आर अ न्यू क्रिएशन, वी आर वी हॅव अ न्यू आयडेंटिटी इन क्रायस्ट. इफ सपोज आमची ओल्ड आयडेंटिटी हॅज बीन को क्रुसिफायड, जाल्यार म्हाका कोणेय कितें म्हणो, I will not take the offense because I'm dead to my old. I'm in Christ now, where there is no rejection, where there is no offense, where there is no hurt. Kida, self-centered to jitle jata, the fruit is pride, offense, hatred, hurt, bitterness, and depression. आमी so easily offense jata, so easily hurt jata, because we are still alive to ourselves and we are still full of pride. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inga poi Galatians 5:26 and 20, 25 and 26. We get a new life from the Spirit. So we should follow the Spirit. We must not feel proud and boast about ourselves. We must not cause trouble for each other or be jealous of each other. आमी जितले पावटी आमी म्हणटा न्हू, आमी आमची आयडेंटिटी आमकां उडगास कोत्ता दॅट आय एम अ न्यू क्रिएशन, आय एम अ बॉर्न अगेन, आय एम क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट, इट इज नो लॉंगर आय हू लिव्ह. जाल्यार तुवें तुकाच सांगपाक जाय आय विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिजेक्शन, आय विल नॉट एक्सेप्ट एनी हर्ट. I will be not self conscious, but I will be Christ conscious. I will be God conscious. Exactly, Jesuनी तेंच केले जितले हे संवसारान ताजी जर्नी आहलोली. He was always God conscious. तेणे केन्नाच म्हणोक ना हांव येयला हे संवसारान म्हजें वील करपाक. तेणे म्हणलें हांव येयला हे संवसारान म्हजी बापाची खुशी करपाक. जसो म्हजो बाप कोत्ता तेंच हांव हिंगा कोत्ता. जें म्हजो बाप सांगता तेंच हांव उलयतां. Thank you, Lord Jesus. सुरवातेक जावन बापाचो हें आहलोलो that we should be God conscious, not self conscious. And beautiful example, Adam आणि Eve पयली सावन naked आसा न्हय sister Connie? They were naked only, right? आहली न्हू, naked आहली. Yes, sister. Jesus. पूण जेन्ना तेमी disobey जाली, ओके, तेमी तें फळ खायलें. फर्स्ट थिंग तेमी कितें केलें, आपल्याची नेकडनेस कवर केली, राईट? Oi. From God conscious, they became self conscious, right? Yes. पयली नेकड आहलोली दोगांय, but glory of God was there.
They were God consciously देवाशी उलयताली, देवाशी भोंवताली, देव तांच्याशी भोंवतालो, देव तांच्याशी उलयतालो. So they were God conscious. पूण जेन्ना ती disobey जाली, त्यांचो focus देवा वयलो गेलो आनी कोणाचेर गेलो? सेल्फ कॉन्शियस Also, जाली, रायट? फर्स्ट थिंग तेमी आपल्याची नेकडनेस कावर केली. Thank you, Lord Jesus. ती fully aware जाली of themselves and ती देवा कडच्यान लिपली to cover their nakedness. Fig tree हें घायलें तेमी पानां. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो तेमी देवा वयलो फोकस काडून सेल्फाचेर घातलो आनी आमचे जिवितान जितले पावटी आमी ऑफेन्स, आमी हर्ट, वेदर इट इज लव वन्स, वेदर इट इज फ्रॉम फ्रेंड्स, वेदर इट इज फ्रॉम युअर वर्क कोलिग्स ओ एनी वन, जेन्ना आमी हे ऑफेन्स ओ हर्ट फिलिंग्स अलाव कोता, आमी देवा वयलो इवन डिप्रेशन, जेन्ना तूं म्हणटा आय एम गोईंग इन डिप्रेशन, इट इज अ सायन दॅट यू आर बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड. Your thinking, your focus is only on yourself, not on God, away from God. Thank you, Lord Jesus. सगळ्यांक अंडरस्टँड जाता न्हू पळय एडम एन ती नेकडू आहली पयलींसून पूण जेन्ना डिसओबे जाली तेंचो दोळो देवा वयलो गेलो आनी आपल्याच्या सेल्फार येयलो रायट लिपली ती फीग पानां कवर केली तेमी आपल्याक सो आतां जी कोण म्हणटाय आमी सगळीं म्हणटा दॅट वी आर अ बॉर्न अगेन वी हॅव बीन क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट सो वी आर डेड डॉग रायट सेम एक्झाम्पल तूं म्हणटा जेजू तुजे भितर आहा इफ सपोज जेजू म्हज्या भितर आहा देन आय हॅव टू थिंक लायक हाव क्रायस्ट इज थिंकिंग आमी म्हणटाय वी आर सिटींग एट द रायट हँड ऑफ द क्रायस्ट जेजूच्या तेच जाग्यार आमी बसोन हांव आतां जाल्यार आतां जेजू कितें चिंतता काय आपल्याचेच चिंतता हू इज थिंकिंग ऑफ अस thinking of us. थँक यू लॉर्ड जीसस John 3:30 आमकां सांगता thank you sorry 1 Peter 5:6 आमकां सांगता therefore humble yourself under the mighty hands of God set aside म्हणटा self righteousness and pride आणि सेल्फ रायचसनेस म्हणल्यार आमकां तो इन्सिडंट उडगास येता जो जेजून पॅरेबल शेअर केल्ले न्हू दोग जाण सेम टेम्पलार आहले सेम टायमार आहलो एक फॅरसी कितें कोंतालो हांव ते एक्सक्यूज मी टॅक्स कलेक्टरा भाशेन न्हू हांव म्हजो धावो वांटो दितां हांव म्हजे बायलेक फेथफूल हा हांव एडाल्टरी कोन्ना हांव तेज भाशेन पातकी न्हू सो सेल्फ रायट फोकसिंग ऑन Yes, सेल्फ आनी तो फाटल्यान रावन टॅक्स कलेक्टर तो वयर पासून चोयना तो म्हणटा हांवें पातोक केला बोगोस म्हाका सो देवा मुखार कोण रायचसनेस डिक्लेअर जालो फॅरसी ओ तो टॅक्स कलेक्टर text टॅक्स collector. कलेक्टर रायट सो आमी न्हू नियाड कोरया एवरी डे आमच्या जिवितान कितलेशेच इन्सिडंट जाताय इवन आमकां थँक यू होली स्पिरीट रोमन्स 8 ते आमकां सांगता दॅट क्रायस्ट रेजरेक्शन इज माय रेजरेक्शन टू सो तूं सिरियस आहा तूं होरें सिरियस आहा दॅट क्रायस्ट रेजरेक्शन इज युअर रेजरेक्शन इफ यू से दॅट इट इज नो लॉंगर आय हू लीव बट क्रायस्ट हू लीव इन मी सेंट पॉलाक हें रेवलेशन मेळ्ळें की आतां हांव म्हजे कुडीन ना ही कूड एक एक मंदीर एक टॅबरनॅकल एक आर्क ऑफ कवर्नंट कोणाक घेवन वयता होली ट्रिनेटीक घेवन वयता सो हांव म्हजो न्हू पूण हांव आतां जियेता तो जेजून जियेता ताच्या भावातान जियेता आनी सेंट पॉलाची जिवीत पळयल्याक न्हू तेकाय रोडांनी मारलो तेकाय 38 लॅशीस दिले तेकाय ताचे खूद बिकॉज ही वॉज अ टीचर ऑफ लॉ फॅरसी म्हणटालो तो आपल्याक सारकें शिकोन बरी स्टडी केल्ली तेणे तोहरा आख्खो तेणे हें केल्लो बाय हार्ट केल्लो शिकलोलो मनीस तो सो तेजे ओन मनीस तेका नाकारताले इवन जेंटायल्स तेका नाकारताले पूण आमकां दिसूंक येता बायबलार तेणे कोणाशी झगडी केली कोणाची तकली फोडली तो रागान रावलो जेवूंक ना 10 दीस मेवता वाचूंक खंय तरी No, ना न्हू बिकॉज जें कितें तेणें म्हणलें तेणें आपल्याच्या जिवितान आपणायलें दॅट आय हॅव बीन क्रुसिफायड वीथ क्रायस्ट इट इज नो लॉंगर आय हू लीव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी
Thank you, Jesus. So आयचे टीचिंग इतलेंच हितून जायते डीप आसा. आमी जोण एकली आमी आमकांच जाणा रायट. सो आमी आमचेच पोवपाचे हुंचे एरियान आमी सेल्फ कॉन्शियस जाता. हुंच्यान एरियान आमी आमकांच वयर दवरता. आमी आमचो फोकस देवा वयलो काडून आमी आमचे चिंतना आमचे थॉट्स आमी कित्यान फील कोत्ता तेणें म्हाका कितें म्हणलें, हेणें म्हाका अशें केलें. म्हाका थँक्यू कित्याक म्हणोंक ना, म्हाका कित्याक प्रेज दिवंक ना, हांवें इतलें हेल्प केलें. आमचे थॉट्स आमी अशें फील कोत्ता, आमी आमचे थॉट्स दवरता ऑन जीसस, ऑन गॉड. आमचो फोकस आहा देवाचेर. तूं दर एक दिसा म्हणटा माय रेजरेक्शन इज क्रायस्ट रेजरेक्शन इज माय रेजरेक्शन. सो माय थॉट्स आर फिल्ड विथ जीसस. I am the body, but inside the देवाच्या आख्या होलनेस म्हजे भितर हा. बाप, पूत, पवित्र आत्मा म्हजे भितर गोर करून हा. And I'm dead to the offense, dead to hurts, dead to rejection. I'm thinking like Jesus. कित्याक जेजू हे संवसारान आसतना आमकां सिस्टर एना हुंयचो तो 1 Peter 2 Peter 3:9 1 Peter 3:9 न्हू. Do not pay evil for evil. One Peter, One. I think so. Thank you, Jesus. Okay. Yeah, you got 1 Peter. 1 Peter. Vachta, sister. Thank you, Jesus. 1 Peter Thank 3. you. 1 Peter 3. Okay. Do not pay back evil with evil or cursing with cursing. Instead, pay back with a blessing, because a blessing is what God promised to give you when He called you. Thank Amen. you, Thank you, Jesus. Jesus. And exactly Jason kele, Saint Paulanu kele. Even 1 Peter 2:23. Inga munta when he was insulted. आमकां इन्सल्ट येता रायट. घरच्या कडच्यान येता, आमच्या सोयऱ्या कडच्यान येता, आमच्या शेजाऱ्यां कडच्यान येता, हजबंड एंड वायफ फ्रॉम चिल्ड्रन. Okay, because we are planted in the families, right? So when he was insulted, he did not answer back with an insult because his focus was not on himself. He being the God, he did not exalt himself at that situation. तेच जाग्यार हांव आहलों म्हणटा आहलें, हाऊ dare you? Do you know who I am? I am achar वयता आहलें. हांव येता आहली. But when he was insulted, he did not answer back with an insult. When he suffered, he did not threaten. जेन्ना तेका दुखयलो तेणें धमकी दिवंक ना, तुका दाखयत म्हणोंक ना. आमी लोकडी म्हणटा he did not threaten but placed his hope in God. जेजून आपल्याचो फोकस देवार दवरलो. जशें एडमान आपल्याची नेकडनेस पयली आनी देवा वयलो फोकस, ताचे ग्लोरी वयलो फोकस काडून सेल्फार घायलो. जशें आहाबान जेन्ना नाबुदान ना म्हणलें तेणें फोकस आपल्याचेर दवरलो, राजाक ना म्हणलेंच कशें. How he did not thought of my reputation. जेन्ना तो आपल्याचेर चिंत्तालो, he was depressed. जेयनाहलो, उलयनाहलो. पूण जेजू, being the creator, being the son of God, when he was insulted, he did not answer back with insult. When he suffered, he did not threaten, but placed his hope in God, the righteous judge. मागीर फुडें वाचता आमी, Christ himself carried our sins in his body to the cross so that we might die to sin and live for righteousness. आमकां नितिवंत करपाक, आमकां नितिवंत करपाक, right standing with God, and by his wounds we are healed. Thank you, Lord Jesus. Even जायते स्क्रिप्चर्स हाय जो आमकां सांगता, इवन तूं आतां मिनिस्ट्रीन हा देवाचें उतर प्रीच कोत्ता, जायते पावटी प्रीच कोत्ता, आमकां दिसता हांव हेल्प कोत्ता, एक थँक्स आमी एक्सपेक्ट कोत्ता, आमकां हें करपाक एक्सपेक्ट कोत्ता. पूण जेजू म्हणटा, तूं प्रीच कोत्ता ओ तुजे भितर हांव प्रीच कोत्ता त्या मनशाक. हांव नोको गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर
12 verse 30. Jesus. Gospel of John chapter 12 verse 35. Wait, I'll check before saying. Thank you, Jesus. Sister Rena, तू किती सांगताली? Sorry. No, who is preaching? You ask me. I think Jesus is Jesus. inside of us. Yeah. Thank you, Jesus. There is a scripture, John chapter 14 verse 35. where देव विचारता तुमकां कोणाच्यो प्रेस इज लायक मनशांनी प्रेस केल्लो आपणे प्रेस केल्लो. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I'm not getting that. Wait. Thank you, Jesus. John 12 verse 43, sorry. हिंगा जेजू म्हणटा तुका कोणाच्यो प्रेज इज लायक म्हणटा मनशान तुका प्रेज केल्लो देवान तुका प्रेज केल्लो. इवन आनिकूय स्क्रिप्चर हा गलेशन वेटा. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Galatians Galatians 6. Tinga म्हणटा if you think you are too important to help someone, you're fooling your own self. जायते फावटी आमी कोणाकूय आदार दिता आमी आमकांच वयर काडटा आमी म्हणटा हांवें हेल्प केला. पण देव म्हणटा you're fooling your own self because I am working through you. I'm using you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sister Rena कितें शेअर करता? Thank you, Holy Spirit. आयच्या टिचिंगा वयर. Jesus. Yeah, thank you, Jesus. Galatians 2:20, it is no. Yeah. Nikita, thank you, Jesus. Yes, sister. See, आता suppose आम्ही the Galatians 2:20 घेऊन बसली. First thing we have to ask ourselves to make us mature, right? And who is a mature person? The one who know Knows how to how to control control his his emotions, emotions. right? Yes. Yeah. So what I learn is this, Lord, Mm. help us to become a mature, to control our emotion because we fall in emotion, right? Feeling, thought feeling, Yes. emotion, we feel, right? Yes. There is a, we have emotion. We have to be mature there, right? Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And so many times we are falling, even when we are preaching the gospel, even the time comes to preach the gospel and to be in a family, that time also we fall, right? Yes. Thank you, Jesus. But the God who one, we what we have to ask the Holy Spirit to make us mature, right? Thank you, Jesus. To Mature control our emotions. emotions. See Thank you, the Jesus. example of dead dog. Dead. Yeah. Yeah. Yes. And yeah, Thank you, I Holy was Spirit. having this translation, okay? Thank you, Holy Mm. Spirit. I'll just read. My old identity has been co crucified with Christ, and so I Mhm. no longer live to myself. And now the essence of His new life is in me. सो देवाचें जिवीत म्हजे भितर आहा. सो आमी जितली जितली देवा आमकां थँक्यू होली स्पिरीट जितली जितली आमी सेल्फ अवेर जाता की जेजू म्हजे भितर आहा आमी तेका सेन्सिटीव जाता तेजेर फोकस करता आनी पवित्र आत्म्याक सांगता Mhm. जशें सिस्टर येना तुवें सांगला न्हू टू हेल्प अस टू बी मॅच्युअर टू कंट्रोल आर Mhm. इमोशन्स Mhm. सो इट विल Soul हेल्प mind, yeah. या Renewing our soul mind. थँक्यू Thank you, जीसस Jesus. आनी कोणाक Because कितें we have the senses there, no? Feeling, thinking, choosing. So we have to work on the soul mind, right? Thank you, Jesus. yes Thank thank you. you We know scripture. See, sometimes we know scripture, knowing also, but we didn't have that what light, yeah right? the That revelation this revelation light. yeah Thank you, Jesus. thank you Jesus आनी कोणाक शेअर करपाक जाय कोण कितें सांगता okay then we'll wind up we'll say the thanksgiving prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit amen thank you Abba Father thank you Jesus thank you Holy Spirit thank you Lord Jesus for helping us each and every day to see ourselves through Bible through your word
Lord, you said, be the imitator of Christ. Saint Paul said, imitate me because I imitate Christ. And Christ is in us, Lord. You are in us. When we say that I have mind of Christ will not do anything which will unplease God. Mind of Christ will not accept any hurt feelings. Help us, Holy Spirit, to do a correction. Help us, Holy Spirit, to control, to make us mature in our emotions, to control our emotions. Because Lord, पवित्र आत्म्यान एक इन्सिडेंट उडगास केलो. जेन्ना जेजू आपल्याच्या शिसांक सांगतालो की आपल्याच्या मोन्नाचें सांगतालो that he is going to die and how he is going to die, तेन्ना पीटर येवन ताका रिब्यूक करता. And तेन्ना तो म्हणटा, get away Satan. Thank you Lord Jesus. जेजू म्हणटा, get away Satan. And जेजूक त्या टायमाक न्हू इमोशनली जावपाक जातालें. कित्याक तो तेंचे वांगडा तेणें टायम स्पेंड केलो 3 years, had a good lovely time. आख्खें बायबलार बरोवन दवरलो ना. पूण तो त्या वखदां इमोशन जावंक ना. इवन जेन्ना तेका नेकड केलो तो त्या टायमाक इमोशन जावंक ना. आनी तोच क्रिस्त आमचे भितर आहा. आनी तेंच रेवलेशन आमकां जोण एकल्याक गरजेचें. So Lord, I thank you, Holy Spirit, for teaching us, for helping us to see the world through your eyes, to love others, to keep ourselves not first, not to focus on I, me, and myself, not to be self conscious, but to be God conscious. The love which you have poured in our heart to operate in that agape love, to serve with humility. Thank you for your grace to put others first, to listen with compassion, to act with that overflowing love which is inside of us. Thank you, Holy Spirit, for teaching us. Thank you, Holy Spirit, for delivering each one of us from the grip of self centeredness and filling our hearts with your word. Lord Jesus, you said if we abide in you, your word will make home in us. And yes, Lord, your word has made a home in us. So, Lord, I praise you and I thank you for this beautiful teaching. Thank you, Abba. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, everyone. Amen. Thank you. Thank you, Thank Jesus. you, Thank you, Jesus. Sister Thank you, Ella. sister. Thank you, everyone. Thank you, Jesus. All glory Thank to you, God. Sister. Thank you, Jesus. Thank you.